Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे तावन उपजना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता. सगळ्या जिन्साच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसता, पूण चेपोन पडना. आमी गोंदोळाक सांपडता, पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगता, पूण ओसाड पडना. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावना. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आधीन करीत आसात. हे भाशेन मरण आमचे सोवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचें सोवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोतमानलें देखून हांव उलोयलों अशें बरयलोलें आसा. त्या प्रमाणें भावार्थाचें मन आसून आमी सोतमानतावन देखून आमी उलोयता. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला तोच आमकांय जेजू बराबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे बराबर ताचे सोरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडो. सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. रोडण्या दुखांनी ओमतात ती गायोना गावून करतात लुवणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. रोडण्या दुखांनी ओंपतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. होय, व्हड व्हड ओजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. रोडण्या दुखांनी ओंपतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुखांनी ओंपतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. जबाब. रोडण्या दुखांनी ओंपतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. वेता वेता दुखा भरीत चल्लीं हातांत घेवन ओंपचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कणसांचे भरे. जबाब. रोडण्या दुखांनी ओंपतात तीं
गायोना गावून कोरतात लुवणी. उद्गार. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. झेबेदेवाच्या पुतांची आवय जेजू सोरशें आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कोडे कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून परतीपाळ केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलों त्या पिवोण पात्रांतलें तुमच्यान पिवोंक जायत? तांणी म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पिवोण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतोल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक ओ दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. भोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सोरशें आपोवन हाडून सांगलें, ओन भावार्थ्यां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करून आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हांव पियेतलों त्या पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत. मात्यो 20 वळ 22. नियाळाक आधार. फाटल्या दिसांनी ओडिशा शारांत एक क्रिस्तांव पास्तोराक एका पोंगडान धरून शेण खावयलें, कित्याक तो त्या गांवांत जेजूची बरी खबर परगोडटालो. ताका आनी ताचे फामिलीक त्या गांवांतली भायर घातली. जायतीं भावां भयणां ह्या संवसारांत जेजूच्या मोगा खातीर त्याग करतात. जायत्या दुबळ्या भुरग्यांक शिकोवप दिवन, फावो त्यो सवलती दिवन तांकां वयर काडटात. पूण थोडे अशीर मोनाचे मनीस तांचेर बोगलांटां घालतात, पिळापीड दितात, कोश्टायतात, पूण सगळें तीं ओगेपणी सोंसतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत
झेबेदेवांच्या पुतांची आवय आपल्या दोगा पुतांक जाकोब आनी जुवामांक जेजू सोरशीं हाडून तांकां जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक स्वर्गी राज्यांत बसोवंक सांगता. पूण जेजू तांकां अशें सांगता, हांव पियेतलों त्या पात्रांतलें तुमच्यान पियोंक जायत. तेन्ना ते होय म्हूण जबाब दितात. आयज भाग्यवंत जाकोबाची परब समोरमता. जेजूची बरी खबर पोरगोडटाना राजा हेरोद आग्रिपान ताका तोर्सादीन जिवेशी मारलो. धर्मदुतां मदें तो पयलो मार्तीर जालो. तांणी आपल्या रोगतान जेजूचो नीज पाटलावदार म्हूण दाखयलें. आमी आमच्या बऱ्या कोरण्या आनी गोवायके उद्देशी जेजूचो नीज पाटलाव करुया. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Koro.